Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमची ही जी बनारो घातलो आणि आमची बनाऱ्याचे कडेन उत्पन्न माडी आसा, माड आसा, केळी आसा आणि त्या बनाऱ्याक लागून गिंबर ती धड फुगता आणि जसो पावस येयलो का ती व्हांवन वयता आणि बनाऱ्याच्या पाण्यान देंवल्ली आहा ती व्हांवन गेल्ली आहा. ताका लागून आमकां खूब तेचें लुकसाण जाता. म्हणून आमकां निदानाक तो बनारो तरी बंद दवरचो, नाजाल्यार आमचे रिटर्न इन हॉल बांदून दिवचो, धड बांदून दिवचे. दोघं वडून ते टावटे माडयो बिडयो सगळे वडून सगळे काबार झाले. हां बरे गिंबर पाणी आता पाणी फुगलें का सुपारीक मार येता, सुपारी सगळी कोसोन का आमकां पीक काय मेळना, आमचें पीक सगळें फुकट वयता. अशें हे खातीर आमकां ही ना पेक्षा ही आमची धड बांदून दिवची, आमची सरकार वेवस्था करची. ना पेक्षा आमकां हांगा विरात ना. अशी धड मरे सबनी हे आम धडीचं हे आमचें बंदराक हे म्हणून ह्या बंदराक लाकूड म्हणून बसता, ट्रकांनी लाकूड बसता. तुम्ही मुद्दाम चला फोटो मारून हाडा लाकडाचो त्या भायर काडून कितके लाकूड आहा ते बघा तुम्ही बंदराचे ट्रकाचे ट्रक. आणि ते बंदराक खांब्याक लावून लाकूड फुगला हे सगळं अख्ख्याक फूग पावता पाणयाची आणि फुगीक लागून सगळे आमच्या भाटांनी सगळें पाणी वयता. हे सगळें व्हांवन वयता आणि लॉस सगळोच लॉस. आमी जे कितलें काम करता पळय एक वरासभर ते काय फायदो ना आमकां. त्या खातीर हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की आमकां बेगींतल्या बेगीन ही धड बांदून दिवची, कित्याक आनी जितलीं वर्सां वतात तितलें आमचे भितर 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 वयतलें व्हांवन तें सगळें. एके वटेन बंदाऱ्यान माती फुगून कुळागरांच्यो देगो कोसळटात, दुसरे वटेन न्हंयत नुस्तें मारूंक जिलेटीन घालतल्यांचो उपद्रव. जिलेटिनान जमीन आदरता आनी देगो कोसळटात. बंदारो फोडल्या बरोबर लोक जिरेटीन घालता. जिरेटीन घातलं काय ना, पोलीस 3 फावटी पावले हांगासर. पोलीस 3 फावटी पावून सुद्धा ते काय करता, मातशें उबलेले बघले काय ना, चला रे घरा फुटलं का ते सुटलं घरा. पोलीस ते वयर वयता आनी म्हणटा काय करतलो, सगळे हुम काडा आनी पोलीसच मरते. तेंचेच पोलीस हांगा जिरेटीन घालूच्या. हां ते पोलीस सगळी धड हल्ली का धड गेली खालती खोल्लोन. ते 3 फावटी पावले पण हांगा जात कोण घेयना. साहेबाक सांगलें, साहेब म्हणटा फॉरेस्टाक सांग मरे. आमी आतां कोणाक सांगूंक वयचें, काय मेळटलें आमकां हांगासर. जागा ही सोडून वयचें पडलें आमकां वायदा आहा ती. हे तर आमी आतां कांय ना कांय तरी तो साहेब नाल्यार पोलीस कोण तरी कांय करिना जाल्यार सोडून वयचें पडलें आमकां वायदा आहा ती, आनी कांयच ना आमकां हांगा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.